नमस्कार. आज 4 फेब्रुवारी 4 कोंकणी राजभास दिवस. 1987 अंतू गोवाचे राज्य असेंब्लींतू लँग्वेज बिल पास झालेले दिवस. हे इत्याक कोंकणीक मस्त महत्वाचे. कोंकणी अधिकृत भास जावन गोवांतू आजी मस्त प्रचलित असचे पुराय विद्यमानांतू गोवांतू कोंकणी चलतस जाल्यार अधिकृत भास जावन स्थानमान मेळ्ळेले ह्या दिवस मस्त महत्वाचे आसा. हे इत्याक आजी महत्वाचे म्हूण आमी समजून घेवचे. एक ह्या सेशनाक तुमकां सगळ्यांक स्वागत. आज आमगेलो टसाची श्री गोकुलदास प्रभू आनी कोंकणी लेखक तशीच अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे आदलो अध्यक्ष जावन तांणी मस्त सेव दिला आणि त्यांनी कोंकणी आणि कोंकणी चळवळीचे एक प्रमुख पात्र जावन मस्त काळ दाखोवन त्यांनी कोंकणी चळवळींतू त्यांनी सेव दिलेला आसा. तशी तांगेल्याक आमी विस्तृत जावन ह्या विशयार भासाभास करया. आजी गोकुलदास माम तुमकां ह्या सेशनाक स्वागत करता. नमस्कार गुरु. ह्या दिवसाचे महत्व कसं नाही. हे 4 फेब्रुवारी म्हळ्यार इत्याक आमकां कोंकणीक महत्वाचे म्हणून तुमी सांगायचे. गुरु, कोंकणीचो इतिहास जर आमी पळयलो तर आमकां जे लोक पावरांत आशिल्ले, सत्तेंत आशिल्ले, तांणी कोंकणीक केन्नाय दामून दवरचो एक प्रयत्न केला. तो मुद्दाम केला ना म्हणून सर कळ नासतना केला हेचें आमकां दिसून येता. गोंयांतू पयलीं साकून गोंया भायल्या लोकांचे राज्यांचेची राज जायते येयल्या. देखून शताब्दांनी कोंकणीक व्हडले काय एक मान्यताय अधिकृत लोकांच्या दृश्टीन नाशिल्ली. ती लोकांची जिब्बेर आशिल्ली, लोकांचो आश्रय आशिल्लो, पूण राज्य आश्रय कोंकणीक केन्नाय मेळो नाशिल्लो. हाजे एक वयले पावंड्याचें एक चित्र म्हणून सांगिल्ल्यार 17व्या शेंकड्यांत पुर्तुगीजांचें राज्य चलतालें तेन्ना आमकां दिश्टी पडटा. 1684 वर्सा तेन्नाच्या गोंयच्या अधिकृत ज्ञान आशिल्ल्या मनशांनी कोंकणी दामून दवरचे खातीर कोंकणी लोकांच्या तोंडा वयल्यान जिबे वयल्यान पुसून उडोवचे खातीर तांणी एक ऑर्डिनन्स पास केल्लें अशें आमकां इतिहास सांगता. त्या कायद्या प्रमाणे खंय कोंकणी लोकांनी सोडून दिवची आनीक चड करून पाद्रींनी आनी हेर अधिकारी लोकांनी म्हळ्यार गव्हर्नमेंट सर्विसांत आशिल्ल्या अधिकारी लोकांनी तशी सरकाराचे कडेन संपर्क येवचे लोकांनी ही भास सोडून पुर्तुगीज भास आपणावची आनी त्या खातीर 3 वर्सांचो तांकां काळ मेळटलो अशें तांणी एक कायदो पास केलो. 1687 तांणी परत ताजे नियाळ घेतलो. तेन्ना तांकां कळून येयलें की ह्या कायद्याचो कांयच प्रभाव जावंक नाशिल्लो. म्हणटना तांणी परत तें रिइन्फोर्स करूंक आशिल्लो प्रयत्न केल्लो अशें आमकां पुर्तुगीज काळाच्या इतिहासांतल्यान माहिती मेळटा. सो म्हणटना कोंकणी सप्रेस करूंक मात्र न्ही, कोंकणी लोकांच्या जिबे वयल्यान हृदयांतल्यान समाजांतल्यान पुसून उडोवचे खातीर आशिल्ले एक मुद्दाम एक वावर तेन्ना साकून जायत येयला. आनी ताज्या प्रभावान कोंकणीक खंयची ऑफिशियल ज्ञान आशिल्लें स्थानमान नाशिल्लें इतलेंच न्ही, समाजांतूय ताजेर सप्रेशन आशिल्लें हेचें आमकां कळून येता. ही परंपरा गोंय स्वतंत्र जाल्ले उपरांत
बदलतली अशें गोंयकारांक दिसून येयलें. 1959 वर्सा गोंय स्वतंत्र जाल्लें डिसेंबर 19 तारीखेक आनी त्या उपरांत मागीर ते एक युनियन टेरिटरी म्हणून सांगून गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाच्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्या केंद्र सरकाराच्या हातांत आशिल्ली आनी लोकांचे एक डेमोक्रेटीक पद्दतीन एक लोकशाही पद्दतीन सरकार येतना कोंकणीक एक सरकाराच्या लेवलार आनीक अधिकृत जावन आशिल्ल्या वर्तुळांत सर्कल्सांत कोंकणीक मान्यताय मेळटली अशी लोकांची एक भावना आशिल्ली, इच्छा आशिल्ली, अपेक्षा आशिल्ली. पूण हें कांय जावूंक ना अशें आमकां कळून येता. 1986 वर्सा गोंय स्वतंत्र जावन 25 वर्सां जावपाचे वाटेर आशिल्लें. म्हणटना 1985 एक आमदारान म्हळ्यार MLAन कोंकणी हे गोंय संघ प्रदेशांतल्या गोंय प्रदेशा खातीर गोंय संघ प्रदेश जावन आशिल्लो तातूंत गोंय प्रदेशा खातीर कोंकणी ऑफिशियल भास राजभास जावची अशें म्हूण तेन्नाचे एक आमदारान म्हळ्यार लुझिनो फेलोरान एक बिल हाडलें. म्हाका दिसता तें जुलय म्हयन्यांत 1985 वर्साचे जुलय म्हयन्यांत तें बिल्ल येयलें. पूण ताका सरकारान विरोध केलो आनी सरकारान सांगलें आमीच आनी एक बिल्ल हाडपाचें आसा. म्हणटकच हें बिल्ल नाका म्हूण सांगून ते बिल्लाचो विरोध केलो. इतलेंच न्ही, तेन्नाच्या मुख्यमंत्र्यान ते बिल्लाचेर उलयतना कोंकणीक हिणसावपी उतरां वापरलीं अशें आमकां आयकूं येता. हाका लागून कोंकणी मनीस दुखावलो आनी ताका लागून एक कोंकणी राजभास आंदोलन सुरू जाल्लें अशें आमकां कळटा. नियरली 55 दिसाच्या आंदोलना उपरांत आयच्या दिसा त्या वर्सा 1987 वर्सा त्या आंदोलनाच्या प्रभाव म्हणून सांगूं येता कोंकणी राजभास पदवी दिवच्यो एक कायदो असेंब्लींत येयलो आनी फेब्रुवारी 4 तारखेक तो पास जालो. देखून आयच्या दिसाचें म्हत्व म्हळ्यार कोंकणी आमगेल्या भारतांतल्या एक राज्याची एक राजभास जावन एक अधिकृत भास एक राजभास जाल्ली म्हणून ह्या दिसाचो इम्पॉर्टन्स ताचें म्हत्व जावन आसा. आनी तें एक इतिहासीक म्हत्व जावन आसा. कित्याक त्या दिसा 1684 कोंकणी सप्रेस करूंक आशिल्ली एक प्रयत्न सुरू जाल्लो आनी नियरली एक 300 वर्सां उपरांत 1987 वर्सा करेक्ट जें सांगचें म्हणसर 300 वर्सांनी 303 वर्सां उपरांत एक राज्याचो सरकार कोंकणी ह्या राज्याची राजभास आयच्यान लोकां खातीर लोकांचे भाशेंतल्यान आमचो सरकार चलतलो अशें म्हणून जाहीर करचें एक कायदो येयलो. तो कायदो त्या दिसा येयलो म्हणून ह्या दिसाचें भारी एक विशेष जावन आशिल्लें दीस. तुमी सांगलें 300 वर्साचें एक तुलन केलें म्हणजे 300 वर्सां फुडले आनी तेन्नाचें एक 1684 तें भास मारका म्हळ्यार लायक राजान प्रयत्न सुरू जालो. एक राजान कायदो केलो बॅन केलें भास. त्याची 1987 राज आमगेले भासाची एक राज्याची अधिकृत भास म्हणून सांगून तेंची राज्य तेंची प्रदेशाचे रायान सांगलें म्हळ्यार राज म्हळ्यार आमगेले शासक आडळीत. हे खंयचे आमी पळयलें म्हणजे आमकां कोंकणीक कसलेय अशी मेळ्ळी. मस्त लढाई केले नंतर मेळलेले मस्त प्रयत्न केलेले मस्त एक
जीवघात जत्तरीची मेळ्ळेले आमकां दिसून येता ते हे 500 दिसाचे तुम्ही म्हणले 500 दिसाचे आंदोलन चल्ले 555 दिसाचे 555 दिसाचे आंदोलन चल्ले म्हणून सांगले हे आंदोलनाचे मूल उद्देश खंडीत जावन कोंकणी भाशेक अधिकृत म्हळ्यार स्पश्ट एक हें आशिल्लें तांगें हाजे रूप कशें आशिल्लें हे आंदोलनाचें रूप हे केवल एक रायटर्स जाले केवल एक म्हळ्यार इंटलेक्च्युअल्स जाले आंदोलन आशिल्लें की जनरल आंदोलन आशिल्लें मुळावें आंदोलन आशिल्लें दोन्ही वंट्यांनी हाका हें सांगता खंयचे दोन्ही तरेचे उतर दिता एक म्हळ्यार हाजो उद्देश फकत गोंयचे कोंकणी राजभास जावची इतलेंच नाशिल्लें कोंकणीक मान्यताय ना हो प्रश्न राजपावंड्यार जातालो तशेंच भारताच्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्या लेवलार हो जातालो म्हळ्यार आमगेले भारतीय संविधानाचे एक 8वे वळेरी म्हणून सांगून आसा 8th शेड्यूल आसा हे शेड्यूल ऑफ रेकग्नायज्ड लँग्वेजेस त्या वळेरीन तुवें कोंकणी ना देखून तेंय बी हाजें एक उद्दिश्ट आशिल्लें हे राजभास आंदोलनाचे एक उद्दिश्ट म्हणून सांगीत जाल्यार गोंयचे गोंय प्रदेशाचे राजभास जावप तो प्रदेश एक पूर्णपणान राज्य जावप तो दुसरें उद्दिश्ट आशिल्लें आनी तिसरें उद्दिश्ट आशिल्लें भारतीय संविधानाचे 8व्या परिशिश्टांत कोंकणीकय स्थान मेळचें म्हणटकच हे तिनूय उद्देश दवरून हे कोंकणी राजभास आंदोलन सुरू जालेलें आतां हे राजभास आंदोलन म्हणटात तें एक्चुली तें इंटलेक्च्युअल्साचें वा कलाकारांचें वा आमगेले खंयचें लेखकाचें वा गायकाचें हांचेंच एक आंदोलन नाशिल्लें तें एक भौसाचें एक आंदोलन आशिल्लें आनी मागीर ताका समाजीक भौस म्हळ्यार तुमी बहुजन ना तें एक भौस म्हणून सांगिल्लें पब्लीक कॉमन मॅन ऑर मासाचें एक मास एज्युटेशन आशिल्लें तें आतां लेखक कलाकार गायक बुदवंत लोक वा इंटलेक्च्युअल्स हे सगळ्याची मेजकेच आसता जी सिलेक्टेड आसता जी कोणी तुजे हाताच्या बोटांचेर मेजतात इतलेंचे लोक असतात बट कोंकणी राजभास आंदोलन म्हणटात तें एक्चुली मेजक्याच लोकांचें आंदोलन नाशिल्लें हाजे पयलीं कोण खंय आंदोलन चलयताले ल्हान मटार तें आंदोलन वैचारीक आंदोलन आशिल्लें शेणें गोंयबाबान वैचारीक आंदोलन सुरू केल्लें माधव मंजुनाथान भागान ताका एक भौसा कडेन व्हरपाचें म्हळ्यार ताका एक भाशीक अस्मिताय लोकांच्या मनांत हाडचे खातीर म्हणून सांगून ताणें आनी एक आंदोलन सुरू केलें कोंकणी परिशदेच्या रुपान पूण ह्या दोनूय आंदोलनाक परिमिती आशिल्ली मर्याद आशिल्ली बट ह्या आंदोलनाक 1985 वर्सा गोंयांत सुरू जाल्लें राजभास आंदोलन तें एक्चुली खऱ्या अर्थान ते लोकांचे गोंयांतल्या सगळ्या पावंड्यांच्या सगळ्या विभागांच्या लोकांचें एक आंदोलन जावन आशिल्लें तातूंत पॉलिटिकल एम्बिशन आशिल्लें तातूंत भाशेची आयडेंटिटी आशिल्ली ताजे ते आंदोलनांतल्यान कोंकणीक स्थान मान मेळचें तितलेंच न्ही ताका लागून कोंकणीचे विकास जावचो त्या कोंकणीच्या विकासा लागून लोकांची आयडेंटिटी तिगून उरची आनी लोकांचे उपजीवनय बी तातूंतल्यान जावचें अशें मल्टी डायमेन्शनल जावन आशिल्लें एक ऑब्जेक्टीव हिडन आनी एक ऑब्वियस जावन आशिल्ले ऑब्जेक्टिव्स ते सगळ्यांचे हे आंदोलनांत आशिल्लें आतां तुवें सांगिल्लें तें सजेशन करेक्ट आसा सुरवातेक तूं एक्चुली एक 2 जाणांनी सुरू केलें न्ही हें आंदोलन म्हळ्यार गोंयच्या विधानसभेंत मुख्यमंत्र्याच्या तोंडांतल्यान कोंकणीची कितें म्हणूं येता कोंकणीक हिणसावची कोंकणीक हिणसावची उतरां येयल्लीं हाज्यान आक्रोश लोकांच्या मनांत दुख्ख जाल्लें ताका लागून एकलो आनी एक लागोशी मेळ्ळो तो मागीर आनी एक लागोशी मेळ्ळो
दोग जाण स्कूटराचे सगळे गोंयांत भोंवले आनी लोकांक एकठांय हाडूं आशिल्ले तांगेले इंडिविज्युअल लेवलार प्रयत्न केल्लो आनी मागीर ताका एक भौशीक ज्ञान आशिल्लें एक डायमेन्शन येयलें अशें आमचे आनी सांगूं येता. कोण ते दोग जाण? तातूंत म्हजे माहिती प्रमाणे तेन्ना सुनापरांत तातूंत बाबली नायक म्हणून एकलो आशिल्लो. ते बाबली नायकान हाजे फर्स्ट स्टेप घेतलें अशें आमकां वेगवेगळे कडल्यान आमकां माहिती मेळटा. बाबली नायक वचून पुंडलीक नायकाक, उदय बेंब्रेक, रविंद्रबाब केळेकराक, भरत नायकाक अशे खुबशे जाणांक वचून मेळ्ळो आनीक सगळ्यांनी ताका हैकार दिलो इतलेंच न्ही, सपोर्ट दिल्लो इतलेंच न्ही, आमी सगळ्यांनी एकठांय येवंक जाय आनीक आतां एक आंदोलनाचें रूप हाका दिवंक जाय अशी इंडिविज्युअल लेवलार म्हळ्यार वैयक्तीक पावंड्यार अशी भास जावन मागीर ते हळू हळू मागीर ग्रूप मिटिंग्स जाल्ले, वेगवेगळे कडेन ग्रूप मिटिंग्स जाल्ले. ताका मागीर राजकरणी जावन आशिल्लो स्वभाव येयलो. तातूंत मागीर कवी लोक तांगेले कविता हाका लोकांक स्फूर्ती हाडचे खातीर आशिल्ले कविता रचून ते गावपाक येयले. मागीर लोक वाग्मी लोक वक्ते लोकांक जागोवपा खातीर उलोवपाक येयले. म्हणटना ह्या आंदोलनांत कवी लोक येयले, साहित्यीक येयले, राजकरणी लोक येयले, कोंकणीचे बरे मागपी येयले, कोंकणीचे अभिमानी लोक येयले आनी कोंकणी खंयचे ही म्हजी अस्मितायेचें खंयचें एक फेस म्हणून बिलीव करपी इवन अकोंकणी लोक येयले. अशे खुबशे लोक इंडिविज्युअल लेवलार साकून मागीर एक भौशीक लेवलार पावले आनी ताका लागून ह्या आंदोलनाक नेट येयलो, बळ येयलें, वेग येयलो आनी ताका एक डायरेक्शन मेळ्ळें देखून हें व्हडलें एक आंदोलन जालें. जाल्यार एक प्रश्न हांव निमित्ताय ह्या संदर्भार एक फकत एक स्टेटा विरुद्ध म्हळ्यार एक राज्या विरुद्ध, राज्याचे आडळता विरुद्ध एक लढाई न्हय आशिल्ली. हे एक हाजे ओटू एक अनेक प्लेयर आशिल्ले, अनेक स्टेक होल्डर आशिल्ले, ते मराठी भास आनी मराठी जन तांगेले रिएक्शन्स कशे आशिल्ले हाजे वेळी? तांगेलो खर विरोध आशिल्लो. तांगेलो पयलीं पासून खर विरोध आशिल्लो. कित्याक गोंय स्वतंत्र जाल्ल्या उपरांतची गोंय प्रदेश महाराष्ट्रांतचे भाशीक आदाराचेर संस्कृतीच्या आदाराचेर आमी महाराष्ट्राचे एक वांटो म्हणल्यार एक भाव घेवन हे मराठी लोक वावर करताले. तांच्यो विलिनीकरणाक विरोध आशिल्लो. तशेंच कोंकणी राजभास जावपाकय तांगेलो विरोध आशिल्लो. तांतूय बी राजकरणी लोक आशिल्ले, बुदवंत लोक आशिल्ले, इंटलेक्च्युअल्स आशिल्ले, कवी आशिल्ले, साहित्यीक आशिल्ले, कलाकार आशिल्ले, तांगेले वांट्यांनी बी असले लोक सगळे आशिल्ले. हांवें ताका म्हणटास म्हळ्यार हें एक आंदोलन केवल एक म्हळ्यार एक तर्फी आंदोलन न्हय आशिल्लें. अनेक तर्फी दिवच्या नज राजभास कोंकणी जावच्या नज म्हळ्यार खरोच एक विरोध आशिल्लो. त्या मना घेता आसा इता म्हळ्यार ताजेन आमगेले तीव्रता, आमगेले ते आक्रोशाचे बळ कितले आशिल्ले आनी ते साध्य जाल्ले निमित्त हांव म्हणटा तशी हें एक म्हाका भारी एक हें एक विचित्र जावन आशिल्लें एक चित्र आमकां गोंयच्यान आमकां दिसूं येता. गोंयचे आमी जनगणना काडून पळयलें जाल्यार 95% लोक 95% लोक कोंकणीच उलयतात, कोंकणी उलयतात. आनी तेन्नाय बी थंय तेन्नाच्यो गोंयच्यो मुख्यमंत्री बी सगळे कडेन 95% लोक कोंकणी उलोवपी अशें सांगून भोंवतालो. पूण मराठीचे एक बळ म्हणून येता, मराठीचे बळ आनी ताजे प्रभाव म्हणून येता तो इतलो वाडिल्लो ओवर डिकेड्स आनीक सेंच्युरीज की ताजे हाका लागून खंयचे ताजे इफेक्ट म्हणून कोंकणी एक्चुली स्वतंत्रपणान प्रगती जोडूंक तो प्रभाव आड येतालो.
आमकां भायर साकून हांगा साकून मँगलोरा साकून कोची साकून पळयतना आमकां विचित्रशें दिसता. 95% लोक कोंकणी उलयतात आनी कोंकणी सगळ्यांची भास अशी सांगतात, पूण मराठीचो इतलो व्हडलो प्रभाव कशी म्हणून. ताजें कारण हें की पुर्तुगीजांचे पिरियडांत पुर्तुगीज सत्तेच्या वेळार 410 इयर्साच्या त्या 451 इयर्साच्या त्या वेळार तांकां आश्वासन, तांकां समाधान मेळटालें फकत कोंकणी मराठी भक्तिगीतां, मराठी संस्कृती हाका लागून तांकां एक समाधान मेळटालें. म्हणटकच इमोशनल जें आशिल्लें एक अटॅचमेंट हे भाशे कडेन कांय लोकांक, चड करून उत्तर गोंयांतल्या लोकांक आसतालें आनी अजुनूय बी तशीच आसा. सो मराठी लोकांच्या और मराठी भास उलोवपी वा मराठी अभिमानी लोकांचे एक कन्सिडरेबल जें आशिल्लें एक विभाग आशिल्लो, त्या विभागाचे खर विरोध आशिल्लो कोंकणी राजभास करूंक. तांगेल्या मतान ते पयलीं पासून सांगून येताले की कोंकणी एक भास न्ही, ती मराठीची एक उपभास म्हणून, मराठीची एक बोली. आनी ह्याची आर्ग्युमेंटाच्या बळान ते सगळें गोंय महाराष्ट्रांत विलीन करूंक ते प्रयत्न करताले. तो प्रयत्न तांगेलो सफळ जालो ना, पूण मराठी भास जिवंत दवरची आनी ती दॅट शूड बी एट द कॉस्ट ऑफ कोंकणी, हें तांगेल्या मतांत तांगेले मतींत केन्नाय आशिल्लें. देखून आनी एक इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट म्हळ्यार अधिकाराचें केंद्र खंयचीं आसात, ते राजकारणाच्या तळार आसूं वा संस्कृतीच्या पावंड्यार आसूं वा आनी खंयचे पावंड्यार आसूं, ह्या सगळ्या पावंड्या वयलें अधिकारांची केंद्र सगळींची ह्या मराठी लोबीचे हातांत आशिल्लें. देखून कोंकणी राजभाशा 25 वर्सां गोंय स्वतंत्र जावन 25 वर्सां जालीं तरी कोंकणी राजभाशेचे एक पावंड मेळोवंक पावली ना आशिल्ली. पूण ह्या 25 वर्साच्या वेळांत कोंकणीचो मोग वाडत येयलो, अभिमान वाडत येयलो आनी कोंकणी राजभास जावंक जाय म्हणून एक विचार प्रबळ जायत येयलो. म्हणटकच तांकां 1985-87च्या आंदोलनांत तांकां कोंकणी राजभास जावन दी, पूण ताचे बरोबर मराठी बी जाय अशें एक बदल 25 वर्सांनी जाल्लो आमकां दिसून येता. आतां एक करता एक निमिता आतां त्या संदर्भार गोंयचे अधिकृत भास म्हळ्यार आतां एडमिनिस्ट्रेटीव लँग्वेज म्हणटा ती खंयची आशिल्ली? फस्ट गोंय स्वतंत्र जातनाची हो प्रश्न येयलो तेन्ना गोंय विधानसभेंत सगळे लोक मराठींत आनीक मराठीन उलयताले. तेन्ना जॅक शिकेरा म्हणून सांगून थंयचे एकलो राजकारणी आशिल्लो, ओपिनियन पोलांत लिडर आशिल्लो आनी तो सावथ गोवाचो एक व्हडलो एक फुडारी जावन आशिल्लो. आनीक ओपिनियन पोलांतूय आनीक त्या उपरांतय बी तो राजकारणांत तो इम्पॉर्टंट जावन आशिल्लो रोल घेतला ताणें. सो म्हणटना हे सगळे लोक मराठी उलयतना ताणें उठून सांगलें की ही भास म्हाका समजना. स्पिकरा कडेन ताणें ऑब्जेक्शन हें केलें. सगळे लोक मराठी उलयता, म्हाका मराठी येना, म्हाका मराठी समजना, देखून अल्टरनेटीव कितें म्हूण तुमी सोदून काडूंक जाय म्हणून. सो तागेलें हें आशिल्लें कोंकणींत उलोवपाक हें दिवपाक खंयचे अवकाश जाय आनी कोंकणी एक राजभाशेचो खंयचे एक दर्जो जाय, हें सगळें ताजें हय हय. बट तेन्ना जाल्लें ना इतलें पूर्ण स्पिकरान तागेलें तें हें घेवन दुसऱ्या मेंबर्सांक सांगलें तुमी मराठी उलयतनाची इंग्लिशान तें ट्रान्सलेट करूं आशिल्ली वेवस्था जाय, नंबर 1. आनी नंबर 2 जाय तितलें कोंकणींत उलयात अशी तेन्नाच्या स्पिकरान एक ऑर्डर ताणें सजेशन दिल्ल्या अशें एक आमकां खंयचे विंगड संदर्भ ग्रंथांतल्यान आमकां वाचूंक मेळटा.
त्या उपरांत म्हाका दिसता हे ओपिनियन पोळांतू ह्या विलिनीकरणाक विरोध जे नाशिल्ले निकाल जाल्लो रिजल्ट आयला पूण त्या उपरांत इमिडिएटली उपरांत जाल्लेले वेंचणुकेंत महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाक जैत मेळ्ळें आनी ते खर मराठी भक्त आनी मराठीचे खंयचे मराठीक प्रोत्साहन दिवपी मनीस. हे एक इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट आमकां मना घेवपाक जालेले म्हळ्यार हांव इत्याक हे प्रश्न विचारतास म्हळ्यार आमी मंगळुरा बसून हे अर्थ करून घेवचे प्रयत्न केले रे कोंकणी राजभास जावचे तितले सुलभ नाशिल्ले. एक कडेन तुमी सांगले गोवा ओपिनियन पोल इज फॉर विलिनीकरण जावका की नाका म्हळ्यार कारणाक गोवा महाराष्ट्र ಒಟ್ಟು विलीन जावका की नाका म्हणून जनाला निमगिले ते ओपिनियन पोल. दॅट वॉज द वन अँड ओनली ओपिनियन पोल स्वतंत्र इंडियांतू एक ओपिनियन पोल आशिल्ले जनमत कौल म्हणून आमी म्हणटाचे. आता त्या विलिनाचे विरुद्ध जावन गोंयान सगळ्याची गोंयान उठान राबून आवाज दिलो ना सगळे गोंय अशें न्ही कन्सिडरेबल नंबर जाय म्हणून सांगपी लोक आशिल्ले with a slight margin, small margin not very slender nahi okay but anyway majority opined for exact margin kitlo maka yaad na but with a slender margin ते कोंकणी I mean गोवा विलीनीकरणाक विरुद्ध जे नाशिल्ले एक वर्डिक्ट आयिल्ले but there was a considerable amount of people who wanted खंयचे merger ते बी आशिल्ले. आता ते संदर्भारी वरलेले कोण केशिल्ले तुमी सांगल्यात वरलेले मस्त जावन आशिल्ली विरोध जावन आशिल्लीची म्हळ्यार विलीन जावका म्हण आशिल्लींची. आता महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी म्हणलेले एक मुख्य जावन आशिल्ले फोर्स त्या टायमार हे विलीना खातीर. आता नेक्स्ट जाल्लेले इलेक्शना भितर एक नंतरचे इलेक्शन सांगतो चड करून महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी आयले. आता 85 आमी मुख्य जावन आमी चीफ मिनिस्टर विशयी तुमी सांगले बहुशा त्या टायमार कोण आडळता आशिल्ले त्या टायमार काँग्रेस आशिल्ले बट चड करून तांगेले अभिमत मराठीचे पर जावन आशिल्ले. काँग्रेसाचे हांव समजले प्रमाणे काँग्रेसाचे स्टँड रायट फ्रॉम बिगिनींग कोंकणीक खंयचे ऑफिशियल लँग्वेज स्टेटस दिवचेंची अशें सांगलेली आशिल्लें. काँग्रेसाचे पॉलिसी काँग्रेस दिल्लींत उरले काँग्रेस फुडाऱ्यांचे तशें गोंयचे काँग्रेस फुडाऱ्यांचे मत कोंकणीक फेवरेबल आशिल्लें अशें हांव समजून घेतलें. 1985 ताजे पयलीं पासून रायट फ्रॉम बिगिनींग even Jawaharlal Nehru jellari tainantar Indira Gandhi jellari Rajiv Gandhi jellari they were all for maintaining the separate identity of Goa as a linguistic state अशें म्हाका समजलें. सो हे एक विचित्र परिस्थिती आशिल्ली म्हळ्यार गोंय महाराष्ट्रांत विलीनीकरण जाल्लें ना बट गोंय विलीनीकरणा विरोध जाल्ले खंयचे रिजल्ट येयले उपरांत जाल्लेले इलेक्शनांत महाराष्ट्रा गोवा विलीनीकरणाक खातीर वाद करपी महाराष्ट्र गोमंतक पार्टी परत सत्तेर आयल्या आनी तेन्ना प्रताप सिंग राणे मुख्यमंत्री आशिल्ले दिसता म्हाका. तेन्ना हे प्रताप सिंग राणेन एक रेसोल्युशन हाडलें अशें आयकता ओपिनियन पोला उपरांत एक रेसोल्युशन हाडलो. त्या रेसोल्युशनांत मराठींत विधानसभेचे हे आसा न्ही खंयचे भास सगळ्याची हांतू जावचे खंयचे तुगेले मराठीन जावचे अशें रेसोल्युशन हाडल्या आनी ह्या रेसोल्युशन प्रमाणे मागीर सगळ्यांची तांगेले बिझनस लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीचे बिझनस चढाव ज्या मराठीन जावच्या कारण ते रेसोल्युशन अशें समजता. म्हणटना 1982 काय 83 टायमार नवें सरकार येयलें नवें सरकार वेंचून येयलें आनीक तें काँग्रेसाचें सरकार आशिल्लें. प्रताप सिंग राणे मुख्यमंत्री जावन आशिल्लो
आनीक तेन्ना ह्या कोंकणीक राजभास पदवी मेळोवपा खातीर आशिल्लो प्रयत्न सुरू जाल्लो. पूण तो मुख्यमंत्री बी प्रताप सिंग राणे बी खर मराठी अभिमानी आशिल्लो आनीक कोंकणीचे उपेक्षा करपी मनीस आशिल्लो आनी ताका लागून भयंकर जावन आशिल्ले विरोध ह्या आंदोलना वेल्यार ताजे कडल्यानच येयलो अशें आमकां समजता. आमी आतां एक झलक आमी केलो त्या टायमाचे प्रेस रिपोर्ट प्रेस क्लिपिंग्स तुमगेले संग्रहांत आशिल्ले तुमी दाखयच्याक हाडला तें एक आमी पळय. हें एक प्रेस क्लिपिंग्स तुमी एक जस्ट हाजे विशयारी थोडे हे सगळ्याची तेन्ना प्रचारांत आशिल्ले इलस्ट्रेटेड वेगळी आनीक हेर मॅगझिन्स आनीक दैनीक हातूंतल्यान सगळे उजवाडा येयले पेपर रिपोर्ट्स आर्टिकल्स ह्या सगळ्यांच्या विशींची म्हगेले रेफरन्सा खातीर हांव ते सांबाळून दवरले. तातूंतले चित्र तुमकां दिसता. त्या चित्रांत वयर दोनी तेका संबंद पाविल्ले दिसता. तातूंत तुका दावे वटेन ह्या राजभास आंदोलनाच्या एक वेदिकेर राजभास आंदोलना वेळारी वेगवेगळे कडेन बसका जाताल्यो मिटींग जाताले. त्या मिटिंगांत त्या कोंकणी परजेच्यो आवाज हे संस्थेच्यो निमंत्रक जावन आशिल्ले पुंडलीक नायक हे उलयतना तुका त्या चित्रांत दिसता. तशेंची वेगवेगळे तेन्नाचे ते लिडर्स तुका माचयेर दिसता. आनीक उजवे वटेन तुका आनी पुंडलीक नायक तो सुप्रसिद्ध लेखक नाटककार साहित्य आनीक इवन चलचित्रां खातीर स्क्रिप्ट बरोवपी तागेलें तुका हें दिसता. हें गोंयची राजभास कोंकणीच कित्याक म्हणून तांणी तेन्ना एक पुस्तिका काडिल्ली. एक म्हणजे एक बुकलेट लोकांच्या माहिती खातीर त्या कोंकणींतूय तांणी काडलेलें आनी मराठींतूय काडलेलें. तातूंतल्या कोंकणी पुस्तकेचें एक पयलें पान हें कोंकणी परजेच्या आवाजान उजवाडा हाडलें तें. लँग्वेज ऑफ वायलन्स हय हें ह्या चित्रांतल्यान हें म्हाका दिसता इट वॉज पणजेंत तो आझाद मैदान म्हणून एक आसा. ते आझाद मैदानांत कोंकणी परजेच्या आवाजान हें आंदोलन ताजे तेंक शेर आशिल्ल्या टायमार ताजे पिकार आशिल्ल्या टायमार तांणी एक प्रोटेस्ट मार्च ऑर्गनायज केलेलें. ताजें एक चित्र तें आनी वयर तुमकां चित्र दिसता तेन्नाचो मुख्यमंत्री प्रताप सिंग राणे हें तें आझाद मैदानांतलें आतांचें चित्र ना तें तेन्ना आशिल्लें तें पयलीं पासून आशिल्लें तें. मस्त पुढे दाखोवन पोर्चुगीज टायमाचें स्ट्रक्चर म्हळ्यार ह्या प्रदेशांत इतलो व्हड आंदोलन जाल्लें. आर्मी टेक्स ओवर NH-17 हें म्हाका दिसता सुमार एक वर्सा उपरांत एक सवा एक वर्सा उपरांत डिसेंबर 86 वर्सांत म्हळ्यार 1986 डिसेंबरांत क्रिसमसाचे 1-2 दीस फुडें वायलन्स जाल्लें मडगांवांत वायलन्स जाल्लें आनीक कांय जाण मेल्लीं. तांगेले फोटोज तुका सकयल दिसता. फ्युनरल प्रोसेशन ऑफ मार्टर्स म्हणून सांगो हे ते कोंकणी म्हळ्यार तांगेले त्या प्रोटेस्ट मार्चा टायमार ते लोकांचेर हे जाल्लें थंयचें फायरींग जाल्लें आनी एक 6 जाण मेल्ले. सो तांगेले प्रोसेशन तांणी ऑर्गनायज केलेलें. सो ताजें चित्र सो हे सगळे ते वायलन्साचे हे सगळेची आर्टिकल्स येयले ते हाजे पासून खंयचे आंदोलना पासून ते आंदोलनाचे वातावरणा पासून एक भाशेक लागून कसले प्रॉब्लेम जाल्ले ह्या सगळ्यांची विंगड अँगलांतल्यान विंगड लेखकांनी रिपोर्टर्सांनी बरयल्ले रिपोर्ट्स आर्टिकल्स ह्या सगळ्यांची एक ऐतिहासीक म्हत्वाचे देखून हांव ते सगळे ते क्लिपिंग्स काडून दवरले. एक अमूल्य अपूर्वाचे क्लिपिंग्स. अटेन्शन माउंट्स इन गोवा वॉटर सप्लाय टू मार्गोवा वास्को कट ऑफ प्रो मराठी बंद. त्यामुळे ते मराठी सपोर्टर्सांनी बोरी म्हणत कडना
तुका पोंड हांगा तुका मडगांव सुकून पोंड आवचे वटेरी तुका जुवारी न्हंयचे क्रॉस करचे कडेन तुका बोरी म्हणून मेळटा ते एरियान तूं तांणी तांगेल्या प्रोटेस्टाच्या पार्टीयान तांणी हें केलेलें खंयचे मडगांवांक आनीक वास्कोंत वचचें पायपलायन तांणी ब्लास्ट केलेलें तें फुटयल्लें ते फुटयतना 2-3 दीस ते उदका सप्लाय डिस्टर्ब जाल्लें म्हणून येयल्लें रिपोर्ट येयल्लें. गोवा लँग्वेज रो नीड्स टॉप प्रायोरिटी PM प्रायम मिनिस्टरान सांगिल्लें. राजीव गांधी तेन्ना प्रायम मिनिस्टर जावन आशिल्लो. सो हें ऑफिशियल लँग्वेज बिल पास जालें गोवा दामन दियू ऑफिशियल लँग्वेज बिल 1987 एक्ट जालें ते पास केल्या नंतर येयले कॉपी ती पास केल्या नंतर येयले ते एक्ट जालें ते सो एक्टाचे कॉपीज ती. सो आतां आमकां अशी दिसता पळय आतां एक सन्निवेश आमकां कळ्ळे एक विरुद्ध जावन आशिल्ले अभिप्रायाचे मुख्यमंत्री आशिल्लो एक विरुद्ध जावन आशिल्ल्या अभिप्रायाचे एक व्हड समूह विरोध जावन काम करताले. तूं आशिल्ले खंयचे असेंब्ली भायर आशिल्ले भितर आशिल्ले आनीक तूं विचित्र दिसचें म्हणून सांगितल्यार रुलींग पार्टी काँग्रेस पार्टी भितर वर्टिकल स्प्लिट येयला. ओके हय काँग्रेस पार्टी भितर स्प्लिट येयला. कांय जाणांक मराठी बी राजभाशेचे पदवी दिवंक जाय आशिल्ली कांय जाणांक कोंकणी मात्र पूर आशिल्ली. सो हे ओपिनियन म्हळ्यार भायर गोंयांत हे जे उत्तर गोंय आनीक दक्षिण गोंय जे आसा उत्तर गोंयांत मराठीचो प्रभाव चड आसा आनी दक्षिण गोंयांत कोंकणीचो प्रभाव आनी कोंकणी उलोवपी चड लोक आसात. सो हाजें प्रतिबिंब तुका पॉलिटिकल पार्टिसांत आनी असेंब्लींत तुका दिसून येतालें आनी ताका लागून हे इतले विलंब जाले इतले लांब जाले. ते आतां दोनी म्हाका दिसता आसा एक कोंकणी मराठीची बोली म्हणून म्हणजे वॉयस एक वॉयस व्हड वॉयस आनी अनेक कोंकणी वटू मराठी एक ऑफिशियल लँग्वेज जावका म्हळ्यार अनेक वॉयस तांतू एक दुसरी वॉयस म्हाका समजून येता आसा. आतां अंतू सगळे अंत भितर हे विरोधांतू हे कोंकणी मुवमेंट चल्ले. आतां आमी कोंकणी मुवमेंटा विशयार चड फोकस घेवया. अंत भितर सगळेचे कोंकणी प्रजेचो आवाज म्हळ्यार एक संस्थेचें नांव आमकां दिसून येता पेपर क्लिपिंग्सांत हाजे विशयार आमकां थोडें म्हायती दिया. ताजे पयलीं तुका सांगता हांव कोंकणी एक मराठीची बोली ह्या वादाचें बळ एक दशका पयलीं सोंपलें तें साहित्य अकादेमीन कोंकणीक मान्यताय दिली एक साहित्यीक भास आनी स्वतंत्र भास म्हणून सांगून मान्यताय दिली 1975 वर्सा आनी ताका लागून ताजे इंटलेक्च्युअल लेवलार ताजे हें जालें ना ताजें सोल्युशन जालें आनी पॉलिटिकल लेवलार ताजें सोल्युशन जालें. पूण कांय जाण हे सो कॉल्ड मराठी वादी ऑर मराठीचे प्रोत्साह करपी तांचे मदें आणखी तो वाद आशिल्लो ते कोंकणी एक स्वतंत्र भास आनी एक राजभास एक योग्य अशी एक भास म्हूण तांचे मतच नाशिल्लें. तें आसूं बट ते ग्रूप पॉलिटिकली स्ट्रॉंग आशिल्ले आनीक तुका हांव पयलीं सांगिल्ले प्रमाणे कल्चरली ते स्ट्रॉंग आशिल्ले कल्चरल स्ट्रेंथ पॉलिटिकल स्ट्रेंथ तांचे मदें आशिल्लें. बट लोकांचे बळ आशिल्लें कोंकणीचे वटेन आनी तें बळ दिसान दीस वाडत येयलें ते कोंकणी परजेच्या आवासाच्या प्लॅटफॉर्माक लागून. सो कोंकणी परजेचो आवाज ही एक्चुली एक लोकांची एक संस्था तातूंत तांणी घेतिल्ले निर्णय कितें म्हणटात हे संस्थेंत सगळ्या लोकांनी येवंक जाय. नंबर 1 हे संस्थेचें फुडारपण बहुजन समाजाचे हातांत आसूंक जाय. नंबर 2 आनी तातूंय रायटर्स आनी कलाकार हे फुडारी हांचे फुडारपणा सकयल हें चलतलें आनी मागीर उरिल्ले सगळे लोक येवून दी तांचे सपोर्ट आमकां जायचे पॉलिटिशियन्स आसूं सोशियोलॉजिस्ट आसूं वा कलाकार आसूं आनी कोणूय आसूं तांचे सगळ्यांचे सपोर्ट जायचे आनीक सगळ्या कोंकणी अभिमानाचे सपोर्ट जायचे. बट दीस वील बी लेड बाय हांचे हें आसतलें चड करून साहित्यिकांच्या आनी कलाकारांच्या फुडारपणांत अशी तांणी एक निर्णय घेतिल्लो.
सो कोंकणी प्रजेच्या आवाजान तूं हें बळ मेळ्ळें हे सगळे हाका. वय सो कोंकणी प्रजेचे आवाज एक संस्था जावन कशी उबरून आयलो? ते तुका पयलींच हांव सांगिल्ले भाशेन एक व्यक्ती बबली नायक अशें आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें. बबली नायक वचून भरत नायकाक गेलो आनी मागीर दोगेय मेळून मागीर वेगवेगळ्या रायटर्सांक कोंकणीचे एक ज्येश्ठ आनीक श्रेश्ठ एक फुडारी आनीक लेखक म्हणल्यार रवींद्र केळेकर, उदय बेंब्रे, मनोहरराय सरदेसाय, पुंडलीक नायक हे तेन्नाय तांगेले एक इम्पॉर्टन्स आशिल्लें लिटररी आनी कल्चरल मळार. कोंकणी लिटररी कल्चरल मळार क्षेत्रांत तांगेलें इम्पॉर्टन्स आशिल्लें, म्हत्व आशिल्लें, देखून ते तांकां वचून मेळ्ळें. आनी सगळ्यांनी मेळून अशी एक संस्थेचे आवश्यकता आसा, ताजी गरज आसा अशें म्हूण तांणी निर्णय घेतलो. आनीक इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट अशें दिसता म्हाका, ऑगस्ट 1985, ऑगस्ट 31 तारीख अशी म्हगेले उडगा आसो ते त्या दिसा तांणी कोंकणी प्रजेचो आवाज हे संस्थेचे तांणी नामकरण आनीक संस्थापना केली. हाजे हे कोण आशिल्ले, नेतृत्व कोण आलें? ताजें नेतृत्व पुंडलीक नायक हे संस्थेचो हो आशिल्लो कोण निमंत्रक आशिल्लो, अध्यक्ष न्ही निमंत्रक आशिल्लो. आनी ताजो अध्यक्ष आशिल्लो श्रीपाद दत्ता श्रीपाद नायक. दत्ता श्रीपाद नायक गोवा गव्हर्नमेंट म्हाका दिसता तो पणजेंत इंजिनियर जावन आशिल्लो आनीक रायटर बी तो. बट ह्या फुडाऱ्यांचें पॉलिटिकल ज्ञान आशिल्लें बॅकग्रावंड विंगड आशिल्लें. आयडियोलॉजिकली दे वर फ्रॉम अ डिफरंट स्पेक्ट्रा, फ्रॉम डिफरंट एरियाज. बट तरी पूण सगळ्यांचे कोंकणी कडेन आशिल्लें एक डेडिकेशन आशिल्लें, कमिटमेंट आशिल्लें. आनी कोंकणीक हे जाग्यार म्हळ्यार राजभाशेच्या त्या जाग्यार पळोवंकच जाय, आसूंकच जाय, हाडूंकच जाय हे भावनेन हे सगळ्यांची एकठांय येयले. आनी सगळ्यांनी हातान हात घालून हे संस्थे आनीक ह्या सगळ्या कोंकणी मनशांक ह्या प्लॅटफॉर्मार मुखार व्हेल्ले हेचें आमच्यानी सांगूं येता. व्हेरी व्हेरी फियर्स म्हळ्यार एक कोंकणी प्रजेचो आवाज म्हणजे एक नांवांतूच एक बळ, एक शक्ती दिसून येता. आनी ती शक्ती तांणी निजाकय कोरून दाखयली म्हणूंक जाय. तातूंत आतां रवींद्रबाब केळेकर तूं कळटा, ही इज ए गांधीयन. उरिल्ले फुडारी तशीची सौम्य प्रकृतीचे सुसंस्कृत मनीस, बुदवंत मनीस आनी हे कोणेय हिंसेक प्रोत्साहन दिवपी मनीस न्हय. पूण लोकांचे पेशन्स चुकताले. कांय राजकारण्यांच्या उलोवपाक लागून, तांगेले ते विवादाक लागून ते केन्ना केन्ना ते हाता भायर वताले आनी लोवर लेवलार हिंसा जाताली. आनी ते हिंसेचे कांय रिपोर्ट तुका वाचूंक मेळ्ळेची. आनी तो ह्या कोंकणी प्रजेच्या आवासाचें आंदोलन सुरू जातनाचे म्हाका दिसता इन द मंथ ऑफ सप्टेंबर इटसेल्फ, सप्टेंबर 1985 तांचेर म्हाका दिसता 12 जाण इंजूर जाल्ले एक रिपोर्ट हांव वाचिल्लो इन सप्टेंबर 1985. त्या उपरांत मागीर केन्ना केन्ना अशी वायलंट इन्सिडंट घडताले, चड जावन आगशी सावथ गोवांत तशेंच नॉर्थ गोवांत कांय कडेन बी अशी हिंसेचे कांय आयसोलेटेड इन्सिडंट जाताले. आनीक केन्ना केन्ना वायलन्स इतलें वाडून तुका खंयच्या पायप फुटयल्ले, ब्लास्ट केलेले, मिलिटरी देंवयले, मागीर परत आर्मीचे स्ट्रेंथ वाडयल्ले असो सगळे रिपोर्ट येताले. आनी हे क्रिसमस 1986 क्रिसमसाचे एक कपल ऑफ डेज फुडें हे वायलन्स आनीक फॅटल जावन आशिल्लो वायलन्स आर्मीन फायर करून कांय मार्टियर्स जाल्ले. तें एक्चुली एक गोंयचे स्वभावाक विरुद्ध जावन आशिल्लें एक वायलन्स आशिल्लें अशें आमच्यांनी सांगूं येता. आनी ताजो व्हडलो परिणाम जाल्लो. इमिडिएटली विथीन
एक आठवड्यां भितर प्रताप सिंग राणेच्या मंत्रिमंडळान सुकून एक चार मंत्र्यांनी रिजायन केला आनी पॉलिटिकल जे आसले क्रायसीस येयले आनीक ताका लागून मागीर दिल्ली सुकून एमिसरीसांक येवचें पडलें आनीक भास करून इमिडिएटली म्हळ्यार आतां जानेवारी 1 विकान जेन्ना म्हणून जाल्यार पळय फेब्रुवारी 4 तारीखेक ते बिल मांडून ताजेर चर्चा करून ते पास जावन गेलें सो विथीन 1 मंथ ते एंटायर हाका समस्येक एक समाधान जालें आतां हाजे आनी एक एस्पेक्ट वा तास म्हूण सांगेन जाल्यार तें एक्ट ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट म्हणटा तें एक्चुअली कोंकणी अभिमान्याक समाधानदायक जावन आशिल्लें एक एक्ट न्हय 2 कारणांक लागून एक कोंकणी राजभास जाली वय पूण कोंकणीक कितलें हें मेळटा खंयचें ताका लागून बेनिफीट मेळटा ते बेनिफीट अनऑफिशियली मराठीक मेळटले हे तरेचे राजभास कायदो जाला म्हळ्यार कोंकणीक राजभास पदवी आसा तरी राजभास पदवी मराठीक ना जाल्यारय तितलेंची सवलती मराठीक मेळटली मराठीक तितलेंची एनकरेजमेंट आनीक मराठीच्यो मराठीच्यो बी तितलोच वावर करूं येता मे अशें एक प्रोविजन दवरलें आसा बट प्रॅक्टिकली कोंकणी आनी मराठी ऑलमोस्ट इक्वल हे पद्दतीन प्रॅक्टिकली गोंयांत चलत येयल्या हें आनी एक खंयचें हें एक एस्पेक्ट दुसरें एस्पेक्ट हो राजभास कायदो कशी ताजें इम्प्लिमेंटेशन जावंक जाय आशिल्लें तशी जावंक ना राजभास कायदो 4 फेब्रुवारी 1987 वर्सा एक्ट जाला बट ताजे रुल्स ते एक्टा प्रमाणे जावपाक जाल्ले ऑफिशियल लँग्वेज रुल्स आनी त्या रुल्सांचें इम्प्लिमेंटेशन आनीक ते इम्प्लिमेंट करूंक जावपाक जाल्ले पॉलिसी डिसिशन हें एक्चुअली खूब कितें म्हणूं येता विलंब जाल्ल्या आनीक अजुनूय ताजे सिरियस जे आसले स्टेप्स गोंयच्या सरकारान घेवंक ना हे विशयांत आमकां सगळ्यांक दुख्ख आसा गेल्या म्हाका दिसता एक 7-8 वर्सांनी एक हे एंगलांतल्यान ह्या दृश्टिकोनांतल्यान स्वल्प चालन येयलें आसा गोंय सरकाराचें अदमासपत्रक म्हळ्यार ताजें बडजेट कोंकणीक येवंक लागल्या ताजें एक पार्ट ते कोंकणींत सादर करता आनी मागीर आनी एक पार्ट इंग्लिशांत एज इट इज आसता तशें एक 2-3 फावट जाल्ल्या बट ते पूर्णपणान बडजेट जाल्यार कोंकणींत येना नंबर 1 गोंयांत खंयीन गेलो जाल्यार इवन गॅसेट गोवा सरकाराचें गॅसेट कोंकणींत येना तें इंग्लिशानच येता रुल्स रेगुलेशन्स आनीक सरकाराचें प्रपत्र सर्क्युलर्स सरकाराच्यो व्यवहार हें सगळेंच एक्चुअली कोंकणीन जावंक जाय आशिल्लें बट हें जायना तो लोकांचे एक्चुअली हाजे पासून आशिल्ले प्रतिक्रिया रिएक्शन जर तुम पळयत जाल्यार दे आर टोटली फ्रस्ट्रेटेड अशें सांगूं येता कसं लायक म्हळ्यार हांव लेखचें इतलें एक आमगेले कोंकणीचे इतिहासूचे एक संघर्शपूर्ण आनी प्रति पावंडार कोंकणीक ते कितें जे कितें जाय तें लढून घेवका पडलें एक लढाई करून घेवका पडलें आनी घेतिल्ले एक पूर्ण प्रमाणार मेळची तशी एक इम्प्लिमेंट जावची तशी जावच्याक वांदो आसा ह्या विशयार मस्त आमगेले इंटलेक्च्युअल्स आमगेले बुद्धिजीवी आमगेले लेखक आनी आमगेले ज्ञानी लोक मस्त जनतांनी ताजे विशयार सगळ्या कोंकणी मनशांक चड करून गोंयच्या कोंकणी अभिमानी आनी कोंकणी लोकांक हें एक पाठ अशी तांणी घेवंक जाय खंयचे कोंकणी राजभास आंदोलनाचे ते पाठ आसा न्ही तें तांणी केन्नाय तांणी
मतीन दवरून तशी जी आमी एंटायर कोंकणी समाजांनी तातूंतल्यान एका पाठ शिकून घेवंक जाय कित्याक एकठांय येयले सगळे कोंकणी मनीस कोंकणी समाज कोंकणी उलोवपी कोंकणी भाशेचें उद्दिश्ट मुखार दवरून जर एकठांय येयलो आनीक त्याग करूंक मुखार येयलो आनीक आपणा विशीं चिंती नासतना कोंकणी विशीं चिंतून खंयचे पावलां उखल्लीं जाल्यार तो सक्सेसफूल जाता हें एक पाठ मुखार खंयचे केन्नाय दिल्यार मतीन दवरचें आनी हें मतीन दवरून खंयचे प्रयत्न केले जाल्यार कितें कितें उणेपण आमकां दिसून येता तें उणेपण सगळ्यांचें आमचें आनी म्हाका दिसता निवारण करूं येता हें बी आमचें खंयचें उडगास दवरूंक जाय भारी चंद्री तीर तुमी हाजी कोंकणी राजभास दिवस हाजी एक संदेश दिलो की आमी 1987चे देख म्हळ्यार कोंकणी राजभास आंदोलनाचे देख घेवका आनी ते आमी आनीक स्फूर्ती दवरून घेवन आमी एकठांय आसुका आमगेले कोंकणी खातीर वावर मुखार सुका आनीक पूर्ण प्रमाणार कोंकणीचे अधिकृत जावन आशिल्ले स्थानमान मेळका म्हणल्यार तुमी संदेश दिलो इतले वेळ आमगेले वटू तुमगेले ज्ञान तुमगेले माहिती तुमी वांटून घेतिल्याक गोकुलदास बाब तुमकां मना काळजान हांव देव बरें करूं म्हणटा तुकाय देव बरें करूं गुरू आनी वर्ल्ड कोंकणी सेंटराक गेले आनी प्रेक्षकांक गेले नमस्कार नमस्कार गोकुलदास बाब तुमी सकड हे कार्यक्रम पळयता आशिल्ल्यांक हांव एक विनंती करची कसं म्हळ्यार कोंकणी भास आजी जे पावंड्यार पावल्या ती एक भारी सुलभायेर पाविल्ली न्ही तेजे मागचे एक संघर्शपूर्ण एक इतिहास आसा ते इतिहास आमी परकूंक जाय आनी आमी ते इतिहास वापास आमी ते पळोवन घेवन आमी मना उरका की आयचे आमकां मेळ्ळेलें आशिल्लें कोंकणीचें स्थानमान कितलें एक अमूल्य जावन आसा आनी ते दवरून घेवच्याक आमी प्रयत्न करता अशी हांव विनंती करता आनी तुमकां सगळ्यांकय कोंकणी राजभास दिवसाचे एक अभिनंदन सांगताची हे कार्यक्रम हांगा समाप्त करता नमस्कार